नावयामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्तेन आमी हरसियामी आमच्या राया कृत्यां सोम्याची निजायकी विची महिमा ताची करतां गावेस्मेन पृथ्वी दिन वस्ता ताची व्हडविकाय प्रस्ना वाकंता ताची बळवंताय गावया नोवें एक गीत आमी नावयामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सौवे आसू तुमची सवय आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या मोगान आनी हेरांच्या बरेपणाक केल्ली खंयची ल्हान वा व्हड कामां देवाक चड मेसवतात. दानियल, हानानिया, मिशायल आनी अझरिया हांणी नेबुकदनेझरायान दिल्ल्या रयाळ सत्काराचो त्याग, तशेंच दुर्बळे विधवीन 2 पयशे दान केल्लें देवाक चड मेसवता. कित्याक हातूंत देवाचो मोग आनी हेरांचें बरेंपण आटापून आसलें. तर मोगाचेनो, तांचे बरी आमी करचें खंयचेंय काम देवाच्या मोगान आनी हेरांच्या बरेपणाक करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा आमी सान सिसिलिया मार्तीर पुरविल्या पवित्र सभेची हिची परब आमी करता. सान सिसिलिया सगळ्या कंतारिस्तांची ह्या संगीतकारांची पात्रो देखून आमकांच संगीताचें देणें देवान दिल्ल्या खातीर देवा करगां दिवया. आनी आमच्या फिरगजांनी जी कोण संगीत देव संगीत दिवंक प्रयत्न करतात, ह्या खंतारांत आमकां आदार दितात, तांचे खातीर मागूंक उगडास दवरया. काळजांत हांव दूख देतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकुतकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुतकर, सोम्या काकुतकर, आनी सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बागेवोन सिसिलाच्या स्मरणा दिसा आमी करता त्या मागण्याक दयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कश्ट दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोष भोगतालो, त्याच संतोषान आमची काळजां भरून आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या घडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जुदाच्या राया जेहोयाकिमाच्या राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा बाबिलोनाच्या राया नेबुकादनेझारान जेरुसलेमाक येवन ताका वेडो घालो. सर्वेस्परान जुदाच्या राया जेहोयाकिमाक ताच्या हातान दिलो. देवाच्या मंदिराची थोडी आयदनांय ताणें ताच्या हातान दिली. नेबुकादनेझारान ती शिनार देशांत व्हेली आनी आपल्या देशाच्या भांडारांत दवरली. रायाळ आनी कुलीन घराण्यांतल्या थोड्या इस्रायेलीतांक हाडून
रायान आपल्या मुखेल इश्ट्या आस्पेनाजाक आज्ञा दिली. ते जावंक जाय आसले कुडीसो कसलोच अवगण नातल्ले तरणाटे, रुपेस्त, सुशिक्षीत, शाणे आनी रावळेरांत सेवा करूंक योग्य आसले. आस्पेनाजान तांकां कालदेयागारांची भास उलोवंक आनी बरोवंक शिकोवंक जाय आसली. रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाखांसोरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हूण रायान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय आसलें आनी त्या उपरांत तांणी रायाची सेवेक लागोंक जाय आसलें. तांचे मदें जुदाचे कुळयेंतले दानियेल, हनानिया, मिशायल आनी अजारियाय आसले. पूण आपूण रायाचें जेवण जेवंक आनी दाखांसोरो पिवंक आपणाक बसतावचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच बसतावंक मुखेल इश्ट्यान ताका कारण दिवंक नये म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. देवान दानियेलाक मुखेल इश्ट्याचो मोग आनी ताची दया दाबयली. मुखेल इश्ट्यान दानियेलाक म्हळें, हांव राया म्हज्या धन्याक भियेतां. ताणें तुमचें खाण आनी पिवान तरायल्यांत तुमी तुमचे प्रायाच्या दुसऱ्या तरणाट्या प्रास बागिल्ले दिसल्यात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. दानियेल, हनानिया, मिशायल आनी हजारिया हांचेर मुखेल इश्ट्यान नेमलेल्या कारभाऱ्या दानियेलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परिक्षा कर. आमकां खावंक तरकारी आनी पिवंक उदक दिवंक लाय. उपरांत आमचो चेहरो पळय आनी तशेंच रायाच्या मेजा वयल्यान जेवतल्या तरणाट्यांचो चेहरो पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. ताणें ही विनंती मानून घेतली आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयल्यान जेवतल्या तरणाट्यां प्रास अदीक भलायकेवंत आनी दाटेमोटे दिसताले. देखून कारभाऱ्यान तांचें नेमलेलें जेवण आनी दाखांसोरो काडून तांकां तरकारी दिली. ह्या सगळ्या तरणाट्यांक देवान गिन्यान दिलें आनी तांकां सगळ्या साहित्याची आनी जाणवायेची वळख करून दिली. दानियेलाक हर एक जिन्साच्या दर्शनाचो आनी सपनाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. तांकां आपणा मुखार हाडूंक रायान नेमलेलो वेळ आयलो तेन्ना मुखेल इश्ट्यान तांकां नेबुकदनेझरा मुखार हाडलें आनी राय तांचे कडेन उलयलो. दानियेल, हनानिया, मिशायल आनी अजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें कोणूच नातलो. देखून ते राज दरबाराचे सांदे जाले. कसलेय जाणवाय आनी विवेका विशीं रायान तांचे लागीं विचार जाल्यार तांच्या आख्या राज्यांत जादूगारां आनी मंत्रीवादी प्रास ते दावांट्यांनी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. मानानी वडवी तुका ससनाच्या ससना. मानानी वडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या ससना. सदैव तुजे महिमे बरी पवित्र नाम. भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या सासना. वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं सर्वेस्परा तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरा. भोवमान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासना. सदैव तूं तुझ्या राजवटकायेच्या पाठार बसलेल्या.
भोवमान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासना मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासना मान आनी वडवीक तुका सासनाच्या सासना. Alleluia, 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 Alleluia. Zragutrava, aitirava, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळार येतलो तें तुमी नेणात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. देवळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेटेन घालतना ताणें देखले. तोवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सक्तां प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरां सक्तांनी आपल्या ग्रेसकायेंत भरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले ताणबुकेचेंच दिलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू हुशार आनी तो कितें करता, दिसपडत्या लोकांच्या जिणयेंत आमी पळोवयत जाल्ल्यो संगती आपल्या शिसांक एक दाखलो करून दिता. आनी आयची शुभ वार्ता आयकतना आमकां कळ्ळें, जेजू आनी ताचे शिस देवळांत आसात. आनी थंयसर तो पळयता गिरेस्त मनीस कशे त्या धर्मपेटेंत तांचें दान घालताले आनी एक विधो तांचे मदें येवन ती आपलें दान घालून वता. भाव भयणीनो, तो एक विशेष घडीत आसा. त्या विधवेन आपलें आसलें सगळें घालें आनी जेजू सांगता ते दुर्बळे स्त्रियेन आपले ताण बुकेचेंच थंयसर घालें. पूण तिणें तितलें दान दिल्ल्याक जेजू वचून स्त्रिये तुवें बरें केलें म्हूण तिका होगळसी ना. तिल्लें केल्ल्या त्या दान धर्माक ह्या बऱ्या कामाक जेजू कांयच सांगना, फकत देखता, पळयता मात्र. आतां ह्या स्त्रियेन तिचे लागीं आसलें सगळें विधवती म्हणटा आसतना आमी समजूंक जाय, त्या काळार थिंच उण्यांतल्या उण्या पयशांनी जिवण आसात. देखून ते 2 तांब्याची नाणी तिणें आसली तिचे थंय सगळें आसलें सर्वस्वत्व घालें आनी तें देवाक चड मेसवालें. पूण तिणें तें घाली जाय आसलें गी. एका विधवेन तिचें कुटुंब म्हाका खबर ना, कितेंच बरोवंक ना, तिका भुरगीं आसलीं गी ना की म्हणून चिंत्या ती एकलीच आसली. पूण तिच्या पोटाची पोड तिणें व्हरून दान घाली जाय आसली गी. गरजेन आमी म्हणटा आमकां पोटाच्या बुकेक आमी आमच्या पयल्यांतली पयली गरज ती आमी पयलें पळोवंक जाय. देखून ही हांगा देवळांत घालता. आमी आमच्या पोटाक
बुकेन दवरून देवळांत घालचें देवाक जाय गी आमचें दान. ताच्या की चड करून तिणें तितलो सॅक्रिफायस केलो, पूण जेजूचो तिका देव बरें करूं म्हूण म्हणना जाल्यार तिच्या सॅक्रिफायसाक अर्थ कितें? पळया भाव भयणीनो, हातूंत एक व्हडलो गूट वांटापूण आसा. जें आमी मनशांच्या दोळ्यांत हांव पळयता, देव वेगळ्याच रितीन पळयता. आमी करणी पळयता, देव आमचें मौन पळयता, देव आमचें काळीज पळयता. देखून त्या विधवेन कोणी त्या विधवेन येवन सांगून हांव एकली विधो, म्हजे लागीं 2 सुनाणी आसली म्हूण सांगूना, पूण जेजून तिका देखतानाच जेजूक कळ्ळें ही दुबळी स्त्री. देखून तिका देखता आसतनाच तिचें काळीज तो पारखून जाणा जालो. देखून हेरां दाणींनी जायतें बरोवन ओमतूंच्या तसल्या ग्रेस्त दाणींनी दिल्लें. हांव म्हणना देवाक तें मानूंक ना म्हूण, पूण ह्या सगळ्यांच्या की ह्या स्त्री असो सॅक्रिफायस वर्तो जालो. कित्याक तिचें काळीज देव पळयता, तिचें मौन देव पळयता. देखून आज आमी एक विशय जाणा जावया. भोवशा ल्हान 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 सॅक्रिफायस आमी करता ते देव पळयता. पूण आमी एका संवसारांत आसा ज्या संवसारांत व्हड व्हड कामां केल्ल्यांक मात्र मान सन्मान मेळटा. ल्हान चिल्लर कामां केल्ल्यांक कांय मान मेळना, कोणी ते ओपोवणी घेना. आनी ही ल्हान ल्हान सॅक्रिफायसाची कामां जावंक पुरो. कोणाक एकल्याक एका कुरड्या मनशाक तूं वाटेर वचूंक आदार दिताय, जावंक पुरो कोण मागतेल्याक तुज्या एका बोल्सांत आसले 10 रुपये काण दिताय. कोणाक एकल्यान 1000 दिवयेत, पूण ते 10 रुपये काण दिताय, वच एक च्या पिये म्हणून. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांनीच सकाळीं सगळ्यांनी उठच्या पयलें उठची ती आवय आनी निमाणें न्हिदची ती आवय. तीच दीस रात कसलोच कितें लाभ चिंती नासतना आपल्या कुटुंबाच्या मनशां खातीर सॅक्रिफायस करता. ल्हान 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 सॅक्रिफायस करता तें देव पळयता. हें आमच्या मतींत दवरया. देखून आयच्या दिसा त्या विधवेक कसलोच पुरस्कार मेळोवंक ना, पूण देवान तें देखलें म्हणलें उडास दवरया. देखून आमची हर एक करणी देव देखता आनी आमकां फावो आसलें इनाम दिता. ताच्या सांगता आज हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें, बागेव ह्या सान सिसिलिया संगीत घरांची पात्रोण तिची परब आमी करता आसतना आमच्या पवित्र सभेन आदी हांव सांगिल्लें एक सांगणी आसा. जो कोण कंतार करता तो दोट्ट्यान मागता, तो या ती दोट्ट्यान मागता. जायते जण म्हणटात सांत आगुस्तिनान तें सांगिल्लें म्हणून, पूण पुरातान एक सांगणी पवित्र सभेची आगुस्तिनान इल्लें थोडे दुसऱ्या नमुन्यार सांगलें. पूण सांगणी अशी आसा, जो कोण बरें करून कंतार करता, फकत कंतार करता न्हय, बरें करून कंतार करता, तो दोट्ट्यान मागता. देखून आज हांवें म्हणलो सॅक्रिफायस जायती आमच्या फिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी जावं पुरो आमची देवस्तुती बरी जावच्या खातीर आमी थोड्या फावटी चिंतिना. हें आमी मिसाक आयल्या कॉयर बरें जालें, कॉयर पाड जालें म्हणटा आमी. थोडीं जाणां ती कंतार करच्या खातीर हप्त्याचे हप्ते अभ्यास करून येतात. तांकांय तांचो वेळ चड करून आमच्या फिरगजांनी कॉयराची आसची ती थोड्या फावटी हप्ते सांजेर दिसभर काम करून सांजेर घरा येवच्या पयलें जावं पुरो इगर्जेक वचून तो अभ्यास करून आमकां सगळ्यांक संगीतांत भाग घेवंक आदार दितात. ह्या वेळार इतलें जाणा जावचें, पवित्र सभेची सगळी देवस्तुती मुळावी जावन संगीताची. आमी मिसा वेळार जायतें वाचता, पूण सुरवेल्या पवित्र सभेत हांव न्हू संगीतानच आमी आमची देवस्तुती करते आसल्या. पूण आजकाल आमी जायतें वाचता. तरी ह्या दिसा जी कोण आमकां कंतारा मुखांत देवाची स्तुती करूंक आदार दितात तांचे खातीर एक घडीभर मागया. आनी हें मागूंक हांव तुमकां एक सुलभ उपाय दिता. आतां मीस जावन तुमी घरा वता आसतना एक कंतार गुणगुणात. एक कंतार तुमकां काळजाक लागीं आसलें तें लागशिल्लें तें कंतार म्हूण तें वसा.
जाय तर तोंडा ताळयान या मोनान तुमच्या गुणगुणीत वता आनी वेता आसतना जी कोण आमकां कंतार करूंक आदार दिता जावं पुरो हांगा हे ब्रदर आसा आमचे फिरगज आनी कंतारिस्तां आसा तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करया. विकारणी पापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता विकारीक मोगाची काणिका संगीत भेटयता जिनी ही आमची स्वीकार करून पावन कर पेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यारी परजिनी आमची कृपादी जियोवच्याक जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी परजिनी आमची कृपादी जियोवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या तुमच्या हातल्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकल्या पवित्र आवाज सर्वेस्वर केली. सर्वेस्परा आयचो यज्ञ संतोषान आमी तुका भेटयता. ह्या यज्ञांत भगेवन सिसिलियाच्या जैताचो उगडास करतना आमी तुजी कर्तृत्वां परगडता आनी आमकांय तिची विनंती फावो जाली म्हूण आनंदान तुजो उपकार आठयता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसिलिया तुज्या रक्त साक्षीनेन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उजळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय जय. उजळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत
पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावर्थ सोगूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पसजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत दंडूत सा सिसिलिया आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज स्वर्गांत येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो प्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षाव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवया आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां.
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Do dzivitaso usvar samsaraso somi Jesu mozo Daivikan poso atmekan bagonso ekmatasro mozo Jesu Golia boya di tu jivit maka Jesu Krista karya dayin tu pau maka Jesu Golia boya di tu jivit maka Jesu Krista karya dayin tumpau maka प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, बगेवून सिसिलाच्या उगडासाक तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन सर्गींच्या संतोषान आमची काळजां भरल्यांत भक्तीन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. तशेंच जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान तुज्या आनी आमच्या भाव भयणींच्या मोगा खातीर कश्ट सोसूंक आमचो जीव करसूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची तुका. Sabasuyo wasa Tantli exalta vatreka Tuja venya sabasuyo wasa Tantli exalta vatreka Tu vene keltana Sri tuji swaram bhatteli Tuja venya sabasuyo asa Tantli
patreka Tăvinia sabazul eu asa Tantli exam patreka Mokar drasove Angvar mirea shirvade Băghem गुरुचे कृपे वरम काम चे देवाम चे दुश्मनांचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन